नमस्कार, पळोवया प्राइम खबरो। मारण आणि फोगाच्या गडगडान गणपती पावलो घरान। 1.5-5 दीस रावपाचो गणपती। घराघरान आरतीचो गजर आणि फोगाचो धुवर। मात गोयभर पावसाच्यो दडको। राणे बापूय पुताच्या लाचखोरी प्रकरणाच्या खरेपणाचेर न्यायालयान उबे केले प्रस्न। राजकीय सूड घेवपाक कागाळ केल्ल्याचे अटकपूर्व जामिनाच्या आदेशान कोर्टाचे मत। प्रधानमंत्री मोदीच्या डेडलायनीकडेन गोय सरकाराची सर्त। प्रधानमंत्री कोयर मुक्त भारत करचे पयली गोयाक कोयर मुक्त करपाचो राज्य सरकाराचो हावेस। जनधन येवजणेकडेनय सर्त। काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जॉन फर्नांडीस मेळो राहुल गांधी आणि दिग्विजय सिंगाक। म्हजे मौन हीच म्हजी प्रतिक्रिया। प्रतापसिंह राणेची जॉनाच्या कारवाईक जाप। आणि कोंकणी धरून 8 प्रादेशिक भाषेतल्यान .भारत डोमेन कार्यान्वित। पहिल्याच टप्प्यान कोंकणीचो आस्पाव। इंग्लिशीची सवय नाशिल्ल्यांक ह्या डोमेनाचो आधार। खबरो विस्तारान। मारान आणि फोगाच्या गडगडान गणपती सकाळी घराघरांनी पावलो। कांय जाणांगेर तो 1.5, कांय जाणांगेर तो 5 दीस रावपाचो। मात सार्वजनिक गणपती धरल्यार गोयभर सगळ्याक फुडले 11 दीस आरतीचो गजर आणि फोगाचो धुवर। घराघरांनी तरेतरेचे जिन्नस, गोडशी आणि फळ भाज्यांची हिरवळ। मात गोयभर पावसाच्या दडकांनी लोकांक बरोच त्रास केलो। श्री गजानन महाराज की जय। श्री सातेरी माता की जय। सुख करता दुख गोंयकारांची सगळ्यान व्हडली परब म्हणल्यार चवथ। गणपतीचे जल्माचो हो दीस। भाद्रपद शुक्ल चतुर्दश म्हणल्यार चवथ। गोंयभर सुमार लाखभरावयर घरांनी शुक्राराक गणपती बसयल्यात। माटोळी सजयल्या, गोडशांची ताटा भरल्यात। फोगाचो वास आशिकुशीक भरला। फुलांचो परमळ फाकला। आरतीचो गजर सुरू जाला। आडपाची बाप्पाची मूर्ती घरात घेऊन येवपाची। बाप्पा आयलो रे पूजेक लायलो। पण चवथ ही फक्त धार्मिक परब न्ही, तिका तितलेच व्हड सामाजिक महत्व आसा। काम वा व्यवसायाच्या निमतान गावातल्यान येवन शारांत स्थायिक जाल्लो गोंयकार परत आपल्या मूळ घरा वता। वर्सांतल्यान एक फावट तरी सगळ्या इश्टांक आणि गांवच्या लोकांक मेळप जाता। सगळे एकठांय येतात। देवाचे प्रासादीक जेवण जेवले गा। आयली रे चवथ आयली। सगळ्याची सगळ्याक धाव धाव झाली। घरादारा सगळी रंगान रंगयली। बोनेरा तोरणांनी घरा सजली। खोशी दिवपाक बाप्पा घरा येता। आमच्या मदी बरे विचार पसरोवपाक। बरे तरेन समाजान आमी वावरूया। खोशी दिवपाक बाप्पा घरा येता। आमच्या मदी बरे विचार पसरोवपाक। बरे तरेन समाजान आमी वावरूया। बाप्पा सगळ्यांच्या काळजात बसला रे। सगळ्यांच्यो कृती बसून तो पळयता रे। तेका जाय तशी आमची जीण करूया रे। आयली रे चवथ आयली। सगळ्याची सगळ्याक धाव धाव झाली। या वर्सा पावसान मात लोकांक बरोच त्रास केलो। बुधवारा सांजे सुरू जाल्लो पावस शुक्रार मेरेन पडत आशिल्लो। हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण फुडले 2 दीस पावस पडपाक शकता। मात पावसान फोग मातसो शेळेतलो। मात गोंयकारांची उमेद म्हूण केन्ना शेळेता। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। प्रतापसिंह आणि विश्वजीत राणेक दिल्ल्या अटकपूर्व जामिनाच्या आदेशान न्यायालयान लाचखोरीच्या केशीच्या खरेपणाविशींच कांय प्रस्न विचारल्यात। ही केस नोंद करपा फाटल्या उद्देशांचेर ह्या आदेशांतल्यान दुबाव उक्तायला।
इतलेच न्हय तर राजकी सूड घेवपाक ही कागाळ केला अशेंय कोर्टान स्पश्ट म्हणला. ह्या केशीच्या आदेशाची कॉपी प्रुडंटाक मेळ्ळा. पळयात रिपोर्ट. गोयच्या राजकारणातले हेवीवेट बापूय पुताड केल्ल्या लाचखोरीचे प्रकरणात राणेक अटकपूर्व जामीन दिला. ह्या आदेशान केशीच्या खरेपणाचेर दुबाव उक्तायला. अटकपूर्व जामिनाचो आदेश. कागाळ करतल्यान केली पुरावे नासतना विधानां. आरोपींक केन्नाच मेळूंक ना अशें मुख्य साक्षीदार म्हणटा. साक्ष नोंद करतना साक्षीदाराच्या मनात कसलोच गोंधळ ना. ह्या आदेशान अशे तरेची कागाळ करपा फाटल्यान कागाळ करतल्याच्या हेतूचेरच प्रस्न उबो केला. आदेश. कागाळीचो वेळ पळयल्यार कागाळ करपी न्हिदेंतल्यान उठून कागाळ करता अशें स्पश्ट दिसता. ताणें जॉन फर्नांडिसाच्या मजती उपरांत हे आरोप केल्यात. कागाळ करप्यान जॉन फर्नांडिसा वांगडा मेळून केल्ल्या आरोपा वेल्यान आरोपी आड राजकी सूड घेवपाचो यत्न केल्ल्याचे पुराय प्रकरणांतल्यान दिसता. कागाळींक कांयच आदार ना अशेंय आदेशान म्हणटा. प्रथमदर्शनी आरोपांत कांयच तथ्य ना अशेंय तातूंत नोंद केला. विश्वजीत राणे आनी प्रतापसिंह राणे हे दोगूय सत्ताधारी पक्षांत नाशिल्ल्यान चवकशेंत तांणी हस्तक्षेप करपाची शक्यताय दिसना अशें न्यायालयाचें मत. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेवया एक विराम.